सो आवयक एक भुरगें जावं की दोन भुरगे करेक्ट नेचर अशा तरेन आवयक रेडी करता की तिका दोन भुरग्यां जाय इतलें दूद येता पण तिची मनाची तयारी आसपाक जाय ती खूब प्रेरीत आसपाक जाय ब्रेस्ट फिडींग करपाक आनी तिका ती टॅक्निक्स खबर आसपाक जाय आनी कितें प्रॉब्लम अडचणी आयल्या जाल्यार कितें करपाचें तेचे योग्य टायमार हेल्प मेळपाक जाय. बरोबर. म्हाका दिसता हो सुद्दां एक म्हत्वाचो मुद्दो आसा की खुबशे फावटी आमकां दिसता की जांकां जुळी भुरगीं जातात किंवा दोन भुरगीं जातात तांकां म्हणटा ती दोन भुरगीं ती कशें तांकां दूद पावतलें हो पयलीं ताच्या आवयच्या मनान कोण तरी एक तो गैरसमज भरयता. तर जशें डॉक्टरान सांगलां की जेन्ना दोन भुरगीं जातात तेन्ना नेचर इतको म्हणजे निसर्ग इतको सैम आमचे वर इतको हें आसता जनरस की तो तांकां पावतले दोगांची काळजी घेवपा सारकें योग्य पद्दतीचें दूद इट इज ऑल्सो इक्वली इम्पॉर्टंट कारण ताचें जें कंपोजिशन दॅट इज डिफरंट देन आतां म्हणजे एखादी समज बायल मनीस जर बेगीन डिलिव्हर जाली समज 7व्या म्हयन्यार तिचें दूद आनी 9 म्हयन्याचे डिलिव्हर जाल्ले बायलेचें दूद तातूंत क्वॉलिटीनूय फरक आसता. सो ह्या स्पेसिफिकली कित्याक सांगता की जेन्ना आमी टीन म्हणजे बाजारांत मेळचे रेडीमेड दूद वापरता तेन्ना तें तयार केल्लें आसता आपले प्रोफेशनल फायद्या खातीर. इट इज नॉट 1 to 1 इट लायक अ टेलर मेड. जेन्ना आवय आपल्या भुरग्या खातीर दूद दिता तें तेच्या पद्दतीन ताच्यो गरजो मनान दवरून तें तयारच जाता. सो बरोबर